ह्याच फेब्रुवारीच्या 14 तारीखेर रोमांतल्या जेमेली आस्पत्रेक भरती जाल्लो आमचो मोगाळ पापा फ्रांसीस आपल्या भलायकेच्या समस्या वरवीं गंभीर स्थितीर वैजकीय चिकित्सेक वळख जाल्ली ती खबर सर्वांक बेजारायेची जावंक पावली। ब्रोंकायटीस डबल न्युमोनिया समस्यां खातीर विशेष चिकित्सेर तो आसा तरी ताची प्राय 88 वर्सां जावन आसल्यान आनी ताका एकच पोपीस आसल्यान भलायकेची गंभीरता विशेष जावन आसली। संवसारभर ताच्या अभिमानींनी आनी भावार्थ्यांनी ताचे पासत मागोवंक सुरवात केल्ले आसता आतां ताची भलायकी इल्लीशी सुदरोवन येता म्हूण वातिकन अधिकृत खबरेमुळान कळीत केलां। पापा विशेष ऑक्सिजन आदाराचेर आसा आनी ताच्या रक्ताच्या परिक्षे वेळी इल्लें बरेपण दिसून आयलां। फाटल्या दिसांनी ताका एनेमिया आनी किडनी समस्ये उब जाल्ले तरी ते आतां निवारल्यात आनी ताच्या पोपसांतलें द्रव काडचे खातीर रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपी प्रक्रिया चलोवन आसा म्हूण कळीत केलां। वातिकन न्यूसान कळीत केल्ल्या प्रकार पापाक बरी न्हीद आयल्या आनी सकाळीं ताणें विशेव घेतला आनी सकाळीचो फळार ताणें घेतला। आपली भलायकी बरी नासल्यारी पापा फ्रांसिसान ताची जबाबदारी मुंदरून व्हेल्या। गरजेच्या पत्रांक रुजू करचें आनी इतर प्रक्रियांनी तो मग्न आसा। बुधवारा सकाळीं ताणें पवित्र येवकरिस्त सेवला आनी उपरांत इतर चटवटिकांनी तो मग्न जाला। पापाच्या भलायके विशीं हुस्को उच्चारून ताका बरें मागोवन आनी ताच्या भलायके खातीर प्रार्थना करूंक जेमेली आस्पत्रेच्या भायर व्हड मापान अभिमानी जमोनूच आसतात। आस्पत्रे मुखार आसच्या सान जुआंव पावल II हाच्या इमाची मुखार बलून वाती बरे मागचे संदेश चडीत मापान पळोवंक मेळटात। स्पेनाचो बिस्प जेरार्डो संगी यात्रिकाच्या पंगडान आस्पत्रे लागसार आसच्या त्या मैदानार भेट केली, विशेष मागणी भेटयली। फामाद संगीतकार फेलिस कारेलान पापा खातीर आस्पत्रे मुखार आवे मारिया संगीत प्रार्थना केलें। रोमांतल्या सान पेद्रू चौकांत जागरणेची मागणी चलोनच आसात अशें सगळ्या संवसारार पापाच्या भलायके खातीर निरंतर मागणी भेटोवन आसात। आमी आमच्या मोगाळ पापा खातीर मागया, ताची भलायकी बेगीनच बरी जावंक देवा लागीं विनंती करया आनी उरलें सक्कड देवाच्या कुशेक समर्पिया। ताची कुशी कशी सरगार जाता तशीच संवसारी जावं। मोगाच्यानो ही भलायकेची खबर हेरां संगी तुमी शेअर करा आनी पापा खातीर आमी निरंतरी मागया।